ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर हांच्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या वांगडी पदाचो दिलो राजिनामो। मयांत काँग्रेसीन विश्वासांत घेयनासतना गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन सिटाची वांटणी केल्या म्हण पक्ष सोडला अशें ॲडव्होकेट प्रभुगांवकर हांणी उलोवन दाखयलें। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। डे बिफोर येस्टरडे श्री गुंडू रावजीन जेन्ना ट्वीट केलें की अलायन्स डिक्लेअर केलो तांच्यांनी आनी फातोर्डा आनी मयम सीट तांच्यांनी गोवा फॉरवर्डाक दिलो। इन प्रोटेस्ट ऑफ दॅट काल आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट रिजायन जालो फ्रॉम काँग्रेस पार्टी आनी इमिजिएटली हांवेंनी हाचें रेजिग्नेशन सबमीट केलें फ्रॉम इंडियन नॅशनल काँग्रेस। द रिजन इज टायम एंड अगेन आमी हांकां विचारत आशिल्ले की जर तुमचो अलायन्स जाता जाल्यार प्लीज लेट अस नो, वील गिव वॉक अवे फॉर युअर अलायन्स पार्टनर। पण तांच्यांनी आमकां शेवट पर्यंत सांगलें की वी आर नॉट शेअरिंग दिस सीट विथ गोवा फॉरवर्ड बिकॉज द कॅन्डिडेट इटसेल्फ इज अ डिफेक्टर एज पर द डेफिनेशन ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस। कित्याक तो 17 तांचो कॅन्डिडेट आशिल्लो, सो आफ्टर दॅट तो गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जालो। सो ते म्हणटाले की आमी ताका दिवचे ना, गोवा फॉरवर्डाक दिवपाचो प्रश्नच येना। सो वी आर फुल्ली विथ यू एज ब्लॉक एज प्रपोज्ड। तुजें नांव ब्लॉकांच्यान धाडल्यार ते इट वील बी थ्रू। सो ब्लॉकांच्यान म्हजें नांव गेल्लें, डिस्ट्रिक्ट कमिटीच्यानूय म्हजें नांव गेल्लें, एश्युरन्सूय मेळिल्लें आनी सडनली ऑब्जर्वर डिक्लेअर करता की मयम सीट इज गिवन टू गोवा फॉरवर्ड। आय फील इज मयम पीपल आर टेकन फॉर ग्रांटेड आनी एज अ प्रोटेस्ट म्हणून इमिजिएटली आमी रिजायन जालो। देर इज नो पॉयंट इन डिस्कशन विथ द पार्टी वेन दे आर डिसायडींग सच कायंड ऑफ स्टेप्स विदाउट टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन ब्लॉक्स। म्हणजे कोणाकूच विश्वासान घेयनासतना हें डिक्लेअर करता। सो एज अ प्रोटेस्ट म्हणून आमी इमिजिएटली रिजायन जालो आनी आयच्या पत्रकार परिशद आमी त्याच खातीर आपयल्ली की हे रेजिग्नेशन आयज आमी सबमीट केलो। दीस डेज सगळ्यांनी काम केल्लें आसा। आमी ऑलमोस्ट 60% मतदारसंघ हाऊस टू हाऊस भोंवून काडलेलो आसा। ऑन 30th नोव्हेंबराक हेंच्यांनी जे दिल्ली वचून अलायन्स म्हणून डिक्लेअर केलो पळय, तेन्नाच्यान आमी हाऊस टू हाऊस कॅम्पेनींग मातसो स्टॉप केलेलो म्हणजे आनी कॉर्नर मिटिंग्स घेवपाक स्टार्ट केलेली। सो आमचो मेजर काम जाल्लेलें आसा, सगळ्यांनी काम केलां आनी ह्या स्टेजीक जर अशें जर बॅकस्टॅबिंग जाता जाल्यार सगळ्यांकूच दिसतलें की आमी कंटेस्ट करचें।